नमस्कार. आयच्या ह्या अपडेटीक तुमकां सगळ्याक येवकार. एम्साची टीम गोंयांत आसा आनी फाटली खेपेक जेन्ना ही टीम येवन गेल्ली तेन्ना आमी बरोच आवाज केल्लो की तुमकां VVIP खातीर येवपाक कळटा, पण सामान्य गोंयकार ज्या GMC भितर आसा, ज्या ESI हॉस्पिटलांनी आसा थंय वचपाक जमना काय म्हणून. ह्या खेपेक दिसता तो आवाज आयकून बोध घेतलो आनी श्रीपाद भाऊची तब्येत स्टेबल आसा म्हणटकीर GMCक तांकां व्हेले आनी आतां तांकां ESI हॉस्पिटलांत व्हरता. हांव आमचे गोंयभरच्यान रिपोर्टर जॉयन जाल्यात. हांव सुरवात करतां आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शेलकारा कडच्यान. जाणून घेवया कितें चल्लां सरकारी पावंड्यार, एम्साच्या टिमीची अपडेट आनी त्याच बरोबर तिसवाडीची अपडेट. लौकीक, गो हेड. प्रमोद, एम्साची टीम हांव रातचे पासून सांगता, म्हणजे राती लेट सुद्दां आमी 12-12:30 सुद्दां मणिपाल हॉस्पिटलान आसले. सो एम्साची टीम म्हणजे 9 डॉक्टरांची कितें टीम आसली. 5 डॉक्टर हांगासर येयल्ले, 4 जाण ते फ्लायटाचेर रावले. टेक्निकल थोडे गजाली म्हणजे समज श्रीपाद एअरलिफ्ट करचो पडलो जाल्यार त्यो सगळे फ्लायटा खातीर इक्विप करून तेंच्यांनी ते गोंयांत येयल्ले. सगळे प्रकारच्यो टेक्निकल गजाली ते इक्विपमेंट ते घेवन येयले. आमी जेन्ना ती टीम ट्रकांतल्यान, नेव्हीच्या ट्रकांतल्यान सामान भायर काडटाना पयलें तितून ते ग्लासाचे बॉक्स, एक मनीस जावंक शकता ते बॉक्स, मागीर आनी तेजे हें व्हेलां, सामान खुबशें भितर येयल्लें. GMCचे डॉक्टर सगळे ते आसले, मणिपालाचे आसले. CM येयलो, CM डॉक्टरा कडेन इंटरेक्ट केलें. तेजे उपरांत आमकां ते कमेंट घेवपाक मेळ्ळे. तेन्ना तो पर्यंत सकाळींचे श्रीपाद नायक मातशे ते अनस्टेबल आसले, ते सांज पर्यंत ते बरे जाल्ले. काल रातचे बरे जाले, दुसरे सांगले बरे आहा आनी आतां आमकां इनपूट येता ते फुडलो ट्रिटमेंट हांगासरूच कंटिन्यू करूंक शकता. तुमकां एअरलिफ्ट करून थंय दिल्लीक व्हरपाची गरज ना. एम्सांतल्यान जे दोतोर येयला तेंच्यांनी इतलें बी सांगलां की जर तेंकां एक एम्साचो डॉक्टर हांगासर जाय जाल्यार एक 10 दीस दुसरो डॉक्टर हांगासर दवरपाक जाता, ती अरेंजमेंट करपाक जाता म्हणून. आनी तेंचो मेजर प्रॉब्लेम आहा तो हेचो लंग्स कंजेशनाचो. आनी आमी साळकारान काल आमकां कमेंट दिलो. साळकारान सांगलें की तो टायम जावपाक कोवीड नेगेटीव जाला, 2 टेस्टी जाले, कोवीड नेगेटीव आहा, पण तेजो जो बाकीचो इश्यूज जे जाले तेका क्युअर जावपाक तेका टायम लागतलो, तेका हॉस्पिटलान रावचो पडटलो म्हणून. दुसरें तुमी म्हटलें ते एम्साचे लास्ट टायम जेन्ना येयले फक्त VIP चेक केले आनी गेले. तो आमी परत इश्यू लावन दवरलेलो. हे फावट येयले तेन्ना तेंच्यांनी काल दिनानूच सांगलें आमकां की ते फावट GMCचे वार्ड्स विजीट करतले, परत ते आमचे ESI हॉस्पिटल विजीट करतले. ते विजीट करतना आमचो सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी तेंच्या कडेन आसलो, तेजे बद्दल चड डिटेल्स ते दितले. मणिपालाची दुसरी गजाल सांगता ती सुदीन काल परत एडमीट जाल्लो, फिवर येता म्हणून. तसो चर्चीलचे डिस्चार्ज जावन गेल्ले ते परत मणिपालान एडमीट जाले. तेजे घरकान्नी बरोबर दोगांकूय फिवराचो कंप्लेन आसली. निलकंठ एडमीट आसता, तो डिस्चार्ज जावन गेला. पण हिंका फिवरा तेंचे विचारल्यान की बाबा हिंका कितें कांयच प्रॉब्लेम ना न्ही, फक्त फिवर येयल्लो तिंका म्हणून प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून ते पयलींच एडमीट जाले. आनी एक 10 दीस तिंका बेश्टे अंडर ऑब्जर्वेशन दवरतले, 10 दीस तरी दवरतले अशें म्हणून सांगलां. दुसरें सॅम्पलां म्हणजे चवथीचे 2-4 दीस जे आहा ते सॅम्पलां कलेक्शन कमी आहा. त्या ती रिपोर्ट म्हणजे सॅम्पल टेस्टिंगाकूय कमी वयता, ती रिपोर्टूय कमी येता आनी ते पॉझिटिव्ह केसी त्या खातीर नंबर्स कमी दाखयता. आतां पर्यंत आमी जर हें पयलें न्हू, रिकवरी रेट पयली आतांचे ह्या रिसेंट टोटल रिकवरी रेट पयली जाल्यार 77% पावल्या आनी एक्टीव केसीस 22% सुमार आहा. आनी 148 डेथ ज्यो आहा तुमचो पर्सेंटेज काडली जाल्यार 1.04% डेथ जाता टोटल एक्टीव केसींतल्यान. तिसवाडीच्यो केसीस सुमार 430चेर पावल्या. पणजे आयज नव्यो 8 केसी सांपडल्या. केसी सद्या टेस्टिंग कमी जाता म्हणून केसी सद्या एक डावन हें दाखयता आसतले. आतां टेस्टिंग परत चड करतले, मातशें चवथी उपरांत चड टेस्टिंगाक घेतले. 2,500 जे डेली टेस्टिंग करतात ते घेतले. तेन्ना एक वेळ केसी वाडोवंक तेन्ना सारको हें कळटलें की चवथी उपरांत कितें इम्पॅक्ट पडला काय म्हणून. केसी वाडटा काय केसी कमी जाता तें आतां कळटलें फुडें. या थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव महेशा म्हऱ्या वता, कारण महेश एम्साच्या टिमी बरोबर आशिल्लो आनी ताणें GMC विजीट केली आनी त्याच बरोबर हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यो बाकीच्यो कितें अपडेट्स आसा काय कितें. GMC भितरले जे 3 वॉर्ड्स आसात, ज्या वॉर्ड्सा विशीं आमी फाटले सप्तकभर आवाज केल्लो की बेगीन स्टार्ट करात, कारण प्रत्येकाक प्रायवेट हॉस्पिटल परवडना.
प्रायव्हेट हॉस्पिटलाच्यो रेटी सामान्य गोंयकाराक परवडपा सारक्यो आज नात. अशा परिस्थिती भितर जीव वाचचे म्हणून कोमॉर्बिडिटीज जांकां आसात आनी जांकां क्रिटिकल केअराची गरज आसा तांचे खातीर जीएमसीतले हे 3 वॉर्ड जाता तितले बेगीन फंक्शनल जावचे म्हूण आमी फाटले पुराय सप्तक हो विशय लावन धरिल्लो. तेयी वॉर्ड सुरू जाल्यात अशी आमकां प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेळटा. वस्तुस्थिती कितें आनी प्रत्यक्ष जेन्ना महेश थंय गेलो तेन्ना कितें दिसलें हें जाणून घेवया. महेश, गो हेड, वॉट इज युअर अपडेट? प्रमोद, जेन्ना आमकां कळ्ळें की एम्साची टीम जीएमसीन पावल्या म्हणून, तेन्ना हांव आनी आमचो व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी आमी दोगूय जाण जीएमसीन गेले. जेन्ना आमी ते 145, 146, 147 वॉर्डाचें इन्स्पेक्शन करताले, तेंच्या वांगडा आशिल्ले हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, जीएमसीचे डीन आशिल्ले डॉक्टर बांदेकर, प्लस ईएसआय हॉस्पिटलाचे डॉक्टर उदय काकोडकर आशिल्ले. त्या भायर जीएमसीचे सगळे डॉक्टर्स बीन आशिल्ले तेंच्या वांगडा. सो तेन्ना तेंच्यांनी वॉर्ड पयले तेंचे तिनूय आनी तेंकां एक सजेशन्स दिल्या. म्हणजे जेन्ना प्रुडंटा कडेन एम्साची टीम उलयली तेन्ना आमी तांकां विचारलें, आर यू सॅटिस्फायड वीथ दीस फॅसिलिटी? जाल्यार ते दोतोरान सांगलें की दे आर व्हेरी मच सॅटिस्फायड वीथ द फॅसिलिटी. म्हणून दोतोर खूबच बरें काम करता म्हणटाले, प्रामाणीकपणे ते बरें काम करता. जे अख्ख्या जगभर आनी जे देशभर जे कितें जी पद्दत जी वापरतात ती जीएमसीन वापरतात, त्या खातीर ते खोशी आसात. सो आमी तांकां मागीर विचारलें कितें सजेशन्स तुमी दिल्या काय म्हणून. सो तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सांगलें की टेस्टिंग नीड टू बी इम्प्रूव. म्हणजे टेस्टिंग जे आरटीपीसीआर टेस्ट आहा ते इम्प्रूव जावंक जाय म्हणून, कित्याक ते फास्ट जावपाक जाय, जेणे करून तुम्ही जाता तितले बेगीन कोण पॉझिटिव्ह कोण नेगेटिव्ह हाच्या भितर डिफरन्शिएट करूं शकता म्हणून. आनी हाचो एडवांटेज दोतोरांक आनी प्लस पेशंटांक मेळटलो म्हणून अशें ते एम्साच्या डॉक्टरान सांगलें. दुसरें म्हणजे आमी जेन्ना त्या आनी एक विचारलें आनी कितें सजेशन जाल्यार तिणें अशें आमकां सांगलें की तेंच्यांनी इक्विपमेंट सांगला जीएमसीक जाता तितलो बेगीन घेवपाक. तो म्हणजे हाय फ्लो निसल कॅन्युला म्हणून इक्विपमेंट आहा तो बेगींतल्या बेगीन हाडपाक सांगला. आनी जेन्ना आमी हेल्थ मिनिस्टराक विचारलें की हे तुमी इक्विपमेंट ऑलरेडी सांगला, जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की ऑलरेडी ऑर्डर केला, तो येवपाचो आसा म्हणून. आनी एक गजाल म्हणजे सांगपाची म्हणजे आमी इतलेच बोवाळ घालता की 145, 146, 147 वॉर्ड अजून सुरू जायना म्हणून. काल मेरेन आमी पळयताले की तेंचे वर्क इन प्रोग्रेस आसा म्हणून हेल्थ मिनिस्टरान ट्वीट केल्लें. आयज सांगपाची गजाल म्हणजे 146 वॉर्ड हो रेडी जाल्लो आसा आनी तातूंत 11 पेशंट एडमीट केल्यात, म्हणजे शिफ्ट केल्यात. भितरले 11 पेशंट आहात, भितरले 9 पेशंट एक जीएमसीतले जे क्रिटिकल आशिल्ले बिकॉज ऑफ कोविड, तांकां थंय शिफ्ट केले. आनी 2 ईएसआय हॉस्पिटलांत जे आशिल्ले तांकां शिफ्ट केले. सो 11 पेशंटांक थंय शिफ्ट केले. आनी त्या वॉर्डान आनी एक फॅसिलिटी आहा, म्हणजे थंय व्हेंटिलेटर्स आसा जावं आनी कितें हे सगळे आसात. दुसरें म्हणजे जे डायलिसीस आसता, जे किडनी पेशंट आसता तांकां डायलिसीस करची आसता पयल्यान स्पेशली, आनी जे कोविड पॉझिटिव्ह आहा तांकां बाकीच्या हॉस्पिटलांत व्हडलेशें एंटरटेन करना. सो अशा पेशंटांक 146 वॉर्डान दवरतात आनी त्या पेशंटांक 146 वॉर्डान तांची डायलिसीस करपाक येता. आनी एक गोश्ट जेन्ना आमी श्रीपाद नायक हांची हेल्थाच्या बाबतींत जाल्लें एम्साच्या दोतोरान, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ही इज बेटर, तो खूब बरो आसा आनी तेंचे हेल्थ सुदारता म्हणून. आनी तांकां मातसो टायम लागतलो तितलो तेंच्यांनी सांगूंक ना. सो आमी तांकां विचारलें की कितली तांकां अंडर ऑब्जर्वेशन दवरतले म्हणून. सो तांच्यांनी सांगलें जो मेरेन ते सारके आपले डेली एक्टिविटीज करना तो मेरेन तरी तांकां अंडर ऑब्जर्वेशन दवरचें पडटलें. हे जालें प्रमोद सगळे आयचे हेचे. आनी एक गोश्ट आमकां ती मागीर डिनान सांगली की आरटीपीसीआर टेस्टा खातीर ते मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन उलयताले आनी जाता तितले बेगीन फास्ट जाता ताची ते जाता तितली ट्राय करतले की ते फास्ट करपाक. आनी एक गोश्ट मागीर थंयच्यान ते ईएसआय हॉस्पिटलांत वचपाचे आशिल्ले, ते आतां मेरेन पावले आसात एक वेळ. ही जाली हेल्था सायडीची अपडेट्स. प्रमोद, आतां आनी एक गोश्ट सांगतात ती म्हणजे कोविड जेन्ना स्टार्ट जालो आनी लॉकडावन स्टार्ट जालें, लॉकडावन खातीर खुबश्या लोकांचे बेकार पडले, लोकां कडेन पयशे नासले, जे कामाक वताले फॅक्टरीनी जावं आनी खंय, तांकां 1 म्हयन्याचो पगार दिलो आसा, 2 म्हयन्याचो, पूण मागीर पगार ना. सो असल्या टायमार तांकां पयशांची गरज आसताली. त्या टायमार प्रोविडंट फंड जो आमी म्हणटा, प्रोविडंट फंड ऑर्गनायझेशन, एम्प्लॉय प्रोविडंट फंड ऑर्गनायझेशनान तेंच्यांनी 2 स्किमी रिलीज केल्या, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा थ्रू. एक आशिल्ली 2 स्किमी म्हणजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंडर 2 स्किमी आशिल्ले. एक स्कीम आशिल्ली ती वर्करां खातीर आशिल्ली, जे वर्करांचो पगार जायना, तेंचे कडेन पयशे ना, तांकां अमावंट काडूंक मेळटालो थोडोसो आपलो जातलो. सो अशे सुमार गोंयचे हांव सांगता तुमकां, गोंयांत 11,300 लोकांनी आपले बेनिफीट घेतला, म्हणजे 11,300 लोकांनी आपलो थोडो अमावंट काडला. असो 28 कोटी 80 लाख सुमार अमावंट टोटल लोकांनी आयज मेरेन काडलो आसा.
दुसरी आशिल्ली स्कीम ती एम्प्लॉई आणि एम्प्लॉयर खातीर आशिल्ली, म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट आहा स्मॉल एस्टॅब्लिशमेंट जांचे लेबर कॅपॅसिटी लेस दॅन 100 आसा आणि जांचो पेमेंट लेबरांचो 15,000 आसा वर्करांचो, तांच्या खातीर वर्कराक पगार नाशिल्ल्या कारणान ताचो पे जावपाक मुश्कील जातालो. सो असल्या टायमार जेन्ना 24% जेन्ना 12% वर्कर पे करता आणि 12% तेजो म्हणजे एम्प्लॉयर जेन्ना पे करता तेन्ना 12% जो वर्कराचो आशिल्लो तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान पे केला, म्हणजे फाटले 3 महिने. सो या म्हयन्याक ते 2 कोटी सुमार पे करताले. अशे सुमार 11,800 वर्करांचो आयज मेरेन गव्हर्मेंटान 12% घातला, अशे फाटले 3 महिने घालता. आनी 950 म्हणजे जितले फॅक्टरीज आहा तेंच्यांनी ही एडवांटेज घेतला. प्रमोद. या थँक्स लॉट महेश. हांव थंयच्यान मुखार वता मडगांव, कारण ESI हॉस्पिटला भितर एम्साची टीम खंयच्याय खिणाक पावपाक शकता. आमचो सावयो डायस थंय आसा हॉस्पिटलाच्या भायर. सावयो, कितें आहा परिस्थिती थंय, आनी त्याच बरोबर साश्टीची अपडेट. सर हांव ESI हॉस्पिटलाच्या मुखल्यार आसा सर, पण अजून एम्साची टीम पावोंक ना. येवपाचें आहा म्हणसर आमी हिंगासर रेडी आहा, सगळे रिपोर्टर बी आमी रेडी आहा. तर हांगासर आमचे ESI हॉस्पिटलान सिम्टमॅटीक पेशंट्स आहा तांकां एडमीट केल्ले आहा. आनी आमकां आतां दिश्टी पडटा सर, जायते पेशंट जे नेगेटीव जाल्यार ते घरा वचपाक वयताय. तशेंच फाटल्यान आमी पळयलां सर, ज्यो डेड बॉडीज आहा न्हू, तांचे फायनल रायट्स करपाक फर्स्ट वेन त्यो बॉडी घेवन डिफरंट डेस्टिनेशनाक वयताय. तर तशें सर आतां आयज आमकां अजून अपडेट अशें मेळोंक ना, पूण काल तर एक न्यूज मेळ्ळो की फातोर्डा 12 केसी मेळ्ळे म्हणून. तर तशेंच हांव आयज हॉस्पिटलान गेलो, थिंगा शिफ्टिंग जाता काय म्हणून पळोवपाक, पूण शिफ्टिंग सर अजून घेवंक ना हातीन. पूण थिंगा हांव जायते डायलिसीस पेशंट जाले तांकां मेळ्ळो सर. तेंचे एक रिक्वेस्ट आसलो हेल्थ मिनिस्टरान की जो तांचो डायलिसीस युनीट आहा तो जाता तितले बेगीन ते हॉस्पिटलान वचो म्हणून, कित्याक सर हिंगासर लिफ्ट चलना, जायती तांकां प्रॉब्लम आहा. सो तेणी हेल्थ मिनिस्टर लागीं मारला जाता तितले बेगीन डायलिसीस युनीट तेणी शिफ्ट करचो म्हणून. तर तशेंच आयज आनीक जे मडगांव आमच्यान पळोवपाक जाता की जे मडगांवचे रस्ते पावसान पिड्यार जाल्ले, तांकां आतां हॉटमिक्स घालपाचें काम स्टार्ट जालां सर. येस सर. या थँक्स लॉट सावयो. हांव थंयच्यान मुखार वता बार्देजां. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आसा अपडेट? ओवरऑल बार्देजाची अपडेट, म्हापशेची अपडेट, ऑन ग्रावंड सिच्युएशन कितें? प्रमोद, ह्या दिसांनी मातशे खूब पेशंट कमी जाल्ले आहात. कित्याक पयलीं ते 20-22 बीन अशे मेळटाले पळय, आतां कमी केल्या. ते बीन कित्याक लागून की चवथीक लागून बीन कोण वचपाकूच भिवन बीन डॉक्टराच्या हॉस्पिटलान आनी टेस्टिंगूय कमी जाला चवथीच्या दिसांनी. हय हय तशें जालें. तितून म्हापशाचो आयचो रिपोर्ट मेळोंक ना, पूण काल मेळ्ळ्या तो 8 केसी जाल्ल्यो. करासवाड्याक 2 आसल्यो, अंसापट्यान 1 आसली, मागीर पेर आलता 1 आसली, गांवसावाड्यार 2 आसल्यो आनी खोर्ले 2 आसल्यो. आयज तिवेळ 9 केसी जाल्यात. तितून नादोड्या 3 केसी जाल्या. हे चवथीक लागून ते म्हापशाचे चवथीक लागून गांवांक गेल्ले ते 3 तेतूंतले 3 जाण अशे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. मागीर थिवेळ 1 मेळ्ळ्या, कोलवाळे 3 केसी मेळ्ळ्या, पिर्णा 2 केसी मेळ्ळ्या, शिवोले आयज 5 केसी मेळ्ळ्या. ती शापोरा 2 आसा, कोलवाळे शापोरा 2 जाले, काणका 1 आसा, पर्रा 1 आसा आनी शिवोले 1 आसा. काल 9 केसी मेळ्ळ्यो. मागीर हळदण्या आयचो मेळोंक ना. काल 11 केसी जाल्ले, तेतून खोर्जुव्यां 3, नाशनोड्या 5, बोस्टोरा 1 अश्यो केसी जाल्ल्यो आहा. आनी दुसरे प्रमोद सांगपाचें, आयज कोलवाळे सेंट्रल जेलींच्यान एक एक्यूज कचरो उडोवपाक म्हणून भायर गेलो आनी थंयच्यान पळलो, फरार जालो. मागीर तेच्या उपरांत तेंच्यांनी म्हापसा पुलिसाक फोन केलो. सगळे पुलीस बीन PI बी DSP सगळे येयले आनी आजून मेरेन तो मेळोंक ना. सगळे चेकींग ते सगळ्याक भोंवन हे करप चालू आहा, खंय तरी मेळटा काय म्हणून सोदप चालू आसा. या थँक्स अ लॉट श्याम. हांव थंयच्यान वता फोंड्या. विवेक आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेची अपडेट, आनीक फोंडेची ESI हॉस्पिटल कसो चल्ला? प्रमोद, काल आणि आयज आणि कालचो रिपोर्ट आहा हातीन म्हणल्यार मातसो डावटफूल लागता. कित्याक ज्या पद्दतीन केसी म्हाका दिसता आमी अंदाज लायलो की वाडोवंक जाय म्हणून, पण त्यो वाडल्या. पण हेंच्या रिपोर्टाचेर त्यो ना अशें दिसता म्हाका. कित्याक सगळ्यो 12 केसी दाखयता हेजेर. PHC बेत्ती हितूर 1,
मागीर धारबांदोडे 2, मडकय 1, फोंडा 7, तितूर 3 मेजर आहा त्यो वाडल्या त्यो नागा मजीद कुट्टी थंय, आनी शिरोड्या 3, 12 केसी दाखयल्यात. एक्टीव केसीस टोटल पांचूय कॉन्स्टिट्युएन्सीत 360 दाखयल्या. तेच ज्यो पयलीं पासून 12 आसल्यो त्यो 12च आसा. रिकवर्ड केसीस 1155 आनी ग्रावंड सगळी टोटल जी आसा ती 1527. हो रिकॉर्ड तो फ्रेश आहा, पण प्रमोद काल आनी पयर आयकूंक येता की खारवाड्यार जवळ जवळ दानोड्या म्हणटा थंय 25च्या वयर केसी वाडल्या म्हणून, पण ते रिकॉर्डाचेर ना हांगासर खंय. तशेंच कवळ्या गाळशिरे म्हणटा थंय आयज दनपारां 2 केसी वाडल्या, आनी ती फॅमिली आहा ती जवळ जवळ 12-15 जाणांची फॅमिली, म्हणल्यार ती आतां टेस्टिंगाक गेल्या. सो ह्या रिकॉर्डाचेर कांयच ते मेन्शन ना. सो गव्हर्मेंटाच्या रिकॉर्डाचेर फाल्यां एक वेळ येवपाक शकता. दुसरी गजाल ESIचे म्हणले तुवें जे हॉस्पिटल आहा थंय फक्त कोविडाचेच पेशंट ते ट्रीट केल्ले वता, आनी ते आसा थंय, तेंचें ट्रिटमेंट चालू आसा. अजून पर्यंत काय थंयचे अजून काय अशें गजाल कांय कळोंक ना की तेंचेर ट्रिटमेंट जावं रॉंग जाल्लो आसा जावं लोकांचें अशें कांय हें येवंक ना, कागाळी येवंक ना. दुसरी गजाल जे पेशंट आहा ते नॉर्मल पेशंट आहा जावं जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वयताले ते सद्या दिलासा हॉस्पिटलांत थंय वयता, आनी हें फोंडेचें जें ओल्ड PSC आहा तें आनी 1-2 दिसान सुरू जातलें. आनी एक गजाल म्हणल्यार आमदार सुदीन ढवळीकरूय परत ताप येता म्हणून मणिपालान एडमीट जाल्लो. ते उपरांत फोंडेचे आमदार MLA ते कोवीड पॉझिटिव्ह जावन ते होम आयसोलेशन गेल्ले आसा. खंयचीच प्रेस कॉन्फरन्स ना, खंयचोच प्रोग्राम ना सद्या फोंड्यान, सगळें बंद जाल्लें आसा. म्हणल्यार नाल्यार डे बाय डे डेली प्रेस कॉन्फरन्स जाताले सरकाराचेर हेजेर. सो तें सद्या थंड जाल्लें आसा. फक्त सरकारान हो एक रिकॉर्ड दितना मातसो वेवस्थीत हेजेर कितें आहा तें मेन्शन करचें अशें म्हणून लोकांचें एक मागणी डेफिनेटली. आसा. आणि म्हाका दिसता एम्साच्या टिमीने आज तोच मुद्दो काडलो जो आमी कन्सिस्टंटली सरकाराक सांगताले की टेस्टिंग कॅपेसिटी, कॅपेबिलिटी आनी त्याच प्रमाणे ताची स्पीड. ते जेन्ना GMCक गेले ताणें एक मुद्दो जो आमच्या रिपोर्टराक थंय सांगलो, सजेशन दिलां म्हणून, ते म्हळ्यार टेस्टिंगाची कॅपेसिटी आनी स्पीड वाडोवपाचो. आय थिंक दीस इज वन थिंग दॅट वी हॅव बीन कन्सिस्टंटली सेईंग की देर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर इट म्हणून. आनी तांणी RT-PCR कॅपेसिटी आनी RT-PCR स्पीड, RT-PCR टेस्टिंगाची ती वाडोवपाक सांगल्या. जी आमी सदांच सांगताले की बाकी कडेन तुमकां घडये फॉल्स नेगेटिव्ह किंवा फॉल्स पॉझिटिव्ह मेळपाक शकतात. मोस्ट रिलायबल इज RT-PCR. ती कॅपेसिटी बिल्डींग जावपा जाय म्हणून एम्साच्या टिमीनूय बी आज तेंच सांगलां. हांव थंयच्यान मुखार वतां. मयूर आसा आमचे बरोबर. कुडचडें, सांगे आनी केपेंची अपडेट घेवया आनी मुखार या. मयूर, कितें आहा अपडेट ह्या तिनी वाठारांतली? प्रमोद, काल तुमकां सांगलें आमी रिपोर्ट टेस्टिंग लेट जाल्ले कारणान रिपोर्ट येयलो ना म्हणून, जालना म्हणून रिपोर्ट मेळना. पूण आज पळोवपाक गेल्यार कुडचड्यार 13 केसीस मेळिल्ले आसात. एक म्हणल्यार पंटेमळ 1, काळयामड्डी 2, काकोडा इंडस्ट्रियल झोनांत 1, असोल्डा 1, शेळडी 1 अश्यो 6 केसीस. तशेंच सावड्डीत 3 मेळिल्ले आसा. कामरखंड 2 केसीस मेळिल्ले आसात. तशेंच केपें PSC पळोवपाक गेल्यार 5 केसीस मेळिल्ले आसात. कोपलामड्डी म्हणून, इग्रामोळ, आमोणा, कोपलामड्डी न्ही, कोपलाबाट म्हणजे केपेंची ते 2 केसीस मेळ्ळ्यात. इग्रामोळ 1 केस, आमोणा 1 केस, तशेंच रिवोणा 1 केस मेळ्ळा. आनी आत्तां एक आयकलां ते केवणा आनी कोळमा हांगचे 2 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी ताका व्हेल्या म्हणून सेंटरान व्हेल्या म्हणून अशें म्हण आयकल्या. म्हणल्यार केसीस चालू आसा आनी आयचो रिपोर्ट थोडो येवपा उरला, तो येवपाचो आसा. तो पर्यंत पळोवपाचे कितले केसीस उरल्यात त्यो म्हणून. सद्या तर इतल्योच केसीस आसात. प्रमोद. या थँक्स अ लॉट मयूर. हांव थंयच्यान मुखार वतां विनायक आमाऱ्यांक. विनायक, कितें आहा दिवचलची साखळेची अपडेट? सर, फाटले 2-3 दीस तरी अपडेट कांयच नासली. जशें तुमी म्हटलें, चवथी खातीर कदाचित टेस्टिंग बंद आसतलें किंवा कमी जाले आसतल्यो. आयची म्हाजे कडेन अपडेट आसा, साखळेची अपडेट आसा. ती म्हणल्यार विर्डे गांवांत 2 मेळ्ळ्या, आमोणा 1 मेळ्ळ्या, कारापुरा 2 मेळ्ळ्या, हरवळे 3 मेळ्ळ्या, पाळी 4 मेळ्ळ्या, धाटवाडो कुडचिरे म्हणटा थंय 1 मेळ्ळ्या आनी अप्पर हरवळे थंय 1 मेळ्ळ्या. मया CHC भितून पिळगांवांत 1 मेळ्ळा, देऊळवाडा नार्वे म्हणटात थंय 1 मेळ्ळा, प्रॉपर नार्व्याच्या गांवांत 1 मेळ्ळा, हळडणवाडी मये हांगासर 1 मेळ्ळा, वांयगिणी मये हांगा 1 मेळ्ळा,
धबधबा एक मेळ्ळा आणि गांवकारवाडा बिचोले जी थोडी एरिया मये CSC अंडर येता थंय 2 मेळ्ळा. बिचोलचे अपडेट सर अजून माझ्याकडे येवंक ना. फाटले 3 दीस नासले आनी आयजूय ना. टोटल ओवरऑल बिचोले तालुका पळोवपाक गेलो जाल्यार ओवरऑल तालुका टोटल केसीस 564 केसीस जाल्लेले आसा. तितूंतलो एक्टिव्ह 306 आसा. तितूंतले जवळपास 156 होम आयसोलेशन आसा. 252 लोक रिकवर्ड जाल्लेले आसा आणि 6 लोकांक मरण येयल्लेले आसा. ह्या सगळ्या हितून सर फाटले 2-3 दीस जाले एक आमी पळयता की हेल्थ बुलेटिन जे येता तितून फाटले 2 दीस जाले बिचोलीम PHC फक्त 3 जाण आणि नाल्यार कालच्या हितून फक्त 4 जाण अशे एक्टिव्ह केसीस दाखयता. लोकांक सर प्रश्न पडला की फाटले दीस फाटल्या चवथीच्या पयलीं मातशे जवळपास 70 एक्टिव्ह केसीस आसल्यो बिचोली CSC अंडर हेल्थ बुलेटिनान फक्त 3 आणि 4 कश्यो जाल्यो. ही जाली सर एक गजाल. दुसरी म्हणल्यार चवथीचे 1.5 दिसाचे गणपती सगळ्यांनी पावयले. गणपती पावयताना गर्दी नासली पूण फोग मात लोकांनी खूब मारलो. म्हणजे ह्या कोरोनाच्या हितून फोग मारपाक लोक विसरूंक ना. ही एक गजाल जाली. एक गजाल ही जाली सर चवथ सेलिब्रेट करपाची आनी दुसरी सायडीन बिचोले कोविड सेंटर जे आसा केशव सेवा साधना थंय एक ऑलरेडी गणपतीची मूर्ती आहा. थंय फुलां घालून कोविड केअर पेशंटांनी आपली चवथ थंय सुशेगाद साजरी केली. सर थँक्स विनायक. हांव पेडण्या वतां आनी पेडणेची अपडेट घेतकीर मागीर आमी क्रायम आनी कोर्टाची अपडेट घेवया. मुकेश आसा आमचे बरोबर. हांव पयलीं पेडण्या वतां. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें आहा पेडणेची अपडेट? पुराय तालुक्याची वॉट आर द नंबर्स? सर पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार सर आज एका दिसाक 19 मेळ्ळ्या. तातूंत हरंबोल 12 मेळ्ळ्या सर. 9 एका फॅमिलीक मेळ्ळ्या सर. आणि विनोडा 1 मेळ्ळ्या, मांद्रे 1 मेळ्ळ्या, अलोर्ना 1 मेळ्ळ्या सर, दारगळ 1 मेळ्ळ्या, उगवे 2 मेळ्ळ्या सर, हसापूर 1 मेळ्ळ्या. आता मेरेन 412 आसा सर. आणि एक सांगपाचें म्हटल्यार सर फेसबुकाचे आता कोविडाच्या नांवान फेसबुकान फेक अकाउंट करून अमाउंट मागतात सर फ्रेंडांक बीन तेंचे आणि तेंचे कडसून फेक हे करतात सर आणि गुगल पे कर म्हणटात. आणि एक गजाल म्हटल्यार सर आतां कोविडाच्या काळान लोक हळूहळू मास्क घालपाचे विसरल्यात आणि आता बाजारान चड मास्क घेतात. आणि एक गजाल सर पेडण्या जे RTO ऑफिस आशिल्ले तर ऑफिस शिफ्ट करतात. पेडण्या नवीन बस स्टँड आसा थंय शिफ्ट करपाचें आसा सर. 28 तारखेक फिक्स करपाचें आसा तर ते शिफ्ट केल्या उपरांत लोकांक खंय तरी बरें पडटलें सर. आणि एक सर मुद्दे म्हटल्यार सर जशें आमच्या सरान म्हटलें की फोग बीन कमी करूं ना. चवथ बाकीचे सगळे व्यवस्थित केले पण फोग कांयच कमी जाल्ले ना सर. आणि मोठ्या प्रमाणात फोगीचो यूज जाता सर. थँक्स लॉट मकबूल. हांव मुकेशा म्हऱ्या वतां कारण 2 गजाली आशिल्ल्यो. आज पयली गजाल आशिल्ली रेव पार्टी केसींतली. मेन एक्युज्ड तांची बेल हें आशिल्लें आनी त्याच बरोबर मायनिंगाची म्हत्वाची केस जी आसा ती फाल्यां सुप्रीम कोर्टांत येता. सो कितें आहा ह्या दोनीची अपडेट ती जाणून घेवया. त्याच बरोबर क्रायमाची दुसरी कितें अपडेट आसा, कोर्टाची दुसरी कितें अपडेट आसा ती जाणून घेवया. मुकेश कुमार आहा आमचे बरोबर. मुकेश, व्हाट इज द अपडेट? मतलब रेव पार्टी के बेल केस में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो कल माइनिंग का केस आ रहा है उसके बारे में गो अहेड। सबसे पहले मैं बात करूंगा माइनिंग केस के बारे में। कल इस सुप्रीम कोर्ट में मैटर लिस्टेड है और फर्स्ट हाफ मॉर्निंग सेशन में ही ये मैटर लिस्टेड है। मेरी बात हो रही थी इससे संबंधित जो एडवोकेट्स हैं उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना यही है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट है वो 2 एप्लीकेशन डिसाइड करना पॉसिबल है। एक एप्लीकेशन है गोवा गवर्नमेंट के रिव्यू पिटीशन के बारे में, जिसमें गोवा गवर्नमेंट चाहती है कि इसे जो है जो वेदांता और फोमेंतो ने जो अपील फाइल किया है उसके साथ टैग किया जाए और दोनों ही मैटर को एक साथ सुना जाए, क्योंकि ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं, बहुत सारे कंटेंशंस जो हैं वो रिलेटेड हैं। तो इसलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को ये अगर दोनों को टैग किया जाता है तो सुनवाई एक साथ होगी। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो पंचायत गोवा के कुछ पंचायत ने एप्लीकेशन फाइल किया है और इनकी मांग है कि इनको भी इसमें पार्टी बनाया जाए। तो अगर इनको पार्टी बनाया जाता है तो इनको एफिडेविट फाइल करने को टाइम दिया जा सकता है और जिसके ऊपर दूसरे पार्टीज रिजॉइंडर फाइल कर सकते हैं। तो ये जो प्राइमा फेसी 2 एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट पहले ले सकती है। लेकिन मेरी बात जब एडवोकेट जनरल से हो रही थी, ही वाज सेइंग, देवीदास पंगम जो एडवोकेट जनरल है, उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट डिसाइड करती है कि इसमें मेरिट पर फोमेंतो और वेदांता की जो अपील है उसके मेरिट पर अगर इसको सुना जाए तो भी गोवा गवर्नमेंट अपने कंटेंशन के साथ रेडी है और इसमें जो गोवा गवर्नमेंट है वो अपना आर्गुमेंट पेश करने को रेडी है। दूसरी तरफ बात करेंगे रेव पार्टी की, उसमें जो प्राइम एक्यूज है कपिल झावेरी,
उसके आज बेल उसको दे दिया गया है, पंजिम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने उसको बेल दिया है। लेकिन कोर्ट ने कुछ कंडीशंस डाले हैं। बेल पे उसे छोड़ जरूर दिया गया है, लेकिन उसको अगले 15 दिनों तक कपिल झावेरी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने डेली 6 घंटे के लिए मॉर्निंग सेशन में और फिर आफ्टरनून सेशन में 2-3 घंटे के 2 सेशन में उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने जाना होगा और इन इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करना होगा। जो भी पूछा जाएगा वो बताना होगा। और साथ ही कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर दिया है जो काफी रिमार्केबल है। एक तो गोवा छोड़ के नहीं जा सकता विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, एंड अनदर थिंग ही हैज बीन बार्ड फ्रॉम विजिटिंग अंजुना फॉर नेक्स्ट 6 months. So contention of the court is that कि साइट ऑफ ऑफेंस जो है अंजुना है, तो वहां हो सकता है कुछ एविडेंस हो जिसको टेम्पर किया जा सकता है या कोई विटनेस हो जिसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो कोर्ट ने अंजुना जाने से कपिल झावेरी को रोक दिया है। प्रमुख थँक्स अलॉट मुकेश. हांव इतल्याचेर थांबता, पण म्हाका दिसता 2 गजाली ज्यो आज जाल्यात, ज्यो आमी फाटल्यो 8-10 दीस कंटिन्युअसली लावन दवरिल्ल्यो. म्हणजे पयली गजाल म्हळ्यार जीएमसींतले 3 वॉर्ड जे लोकांचे जीव वाचोवपा खातीर सामके म्हत्वाचे आशिल्ले ते फंक्शनल जाल्यात. आनी दुसरी गजाल, जेन्ना एम्साची टीम फाटले खेपे येवन गेली पूण तांकां जीएमसीक ESI हॉस्पिटलांक खंयच व्हेल नाशिल्ले, तांकां ह्या खेपेक तरी ताची दखल घेवन दोनूय कडेन व्हरून तांची सजेशन्स घेतल्या. तिसरी गजाल जी आमी परत कन्सिस्टंटली सांगताले की टेस्टिंग आनी रिलायबल टेस्टिंग ही कॅपेबिलिटी वाडपाक जाय म्हणून तेंच सजेशन ह्या एम्साच्या टिमीने केलां. हांव इतल्याचेर थांबतां, म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.